फोंडकुलांची मक्तेदारी आता फक्त गावातल्या रस्त्यांचीच उरोंक ना, भौशीक बांधकाम खात्याच्या कंत्राटदारांनी शारांतय तिचे पेटंट घेतल्यात। फोंडकुलांनी भरिल्ल्या मडगांवच्या रस्त्यांक घेवन आम आदमी पार्टीन सत्ताधाऱ्यांक उजरावन काढल्यात। पळयात। मडगांव सारकिल्या शहरातल्या रस्त्यांची अवतिकाय जाल्या। दक्षिणेचे खंय एक काळीज हे काळीज धगधगपाक लागला। ही पळयात पालिका गार्डना कडल्या टर्ना कडली अवतिकाय। कितलेशेच जाण पडले, धोडावले। PWDन आनी थळाव्या आमदारान बेगोबेग दुरुस्तीचेर लक्ष दिवचे। आम आदमी पार्टीचो संदेश तळेकार आनी वेंजी वेगाशान मागला। वेंजीन जाल्यार रस्त्या वयले प्रतिकात्मक कमिशनय उखलून दाखयले। पळयात। आनी हो मडगांव रस्तो चल जाल्यार हो पावस जाता पयलो रस्तो केल्लो हो जावन कमिशन हो सगळो कमिशनाचो हेड डेव्हलपमेंट फॉर कमिशन वचय हो रस्तो आनी हे होंडकुले जरी जाल्यार रुचय हे होंडकुले दिवचय गाडी थंय वयतली आनी हे आख्खे होंडकुल चल जाल्यार हो सगळो कमिशनाचो हेड हो बिफोर मनसून हे कमिशन ऑगस्ट म्हणत हे कमिशन काबार जाले। आफ्टर मनसून आनी कमिशन येतो आता। बिफोर इलेक्शन्स हे कमिशन लोकां गेले। इतलेच जालो सगळे कमिशनाचो हेड। पेट्रोल म्हारग जालो, रस्त एसोले आनी हो सगळो जावन हेड कमिशनाचो। लोकांगे देस्पेज उण करपाक कोणा नाका। आमगे बाणाल्यांत अशें करून होंडपडो हय कोलवा रस्तो सारको काबार जालो, पूण आमगेलो जो आमदार आहा तो इश्यू बेज सपोर्ट करता। हो इश्यू न्हू तेका, हे कमिशन बेज सपोर्ट। सो हे रस्त्याचो प्रॉब्लम खंयचे आमदाराक दिसती पडना। हेजी क्वॉलिटी मेंटेन करपाक सोदनाय ते, कित्याक माचान डांबोर घाल पास काबार जाल म्हणटरी परत 6 म्हयन्यान हांको डांबोर घाल आनी हे कमिशनाचें इलेक्शन हे लडपाचें खबरो। पेट्रोल उणी करनाय, रस्ते सारके करनाय, लोकांगे देस्पे जाय उणी करनाय, लोकांगे सेफ्टीचोय न्हय। आज लोकांनी एक नियाळ करपाचो गदवो। दीज आर द कॉमन थिंग्स in all our constituencies, in the city of Margaon जाऊं ती पातोर्डा जाऊं ती बाणाले जाऊं सगळे constituency जाऊं। A common problem is these roads and that mixture what they are putting and the process what they are using, and MLAs are only doing roads. Why? Because they get handful of commission, and this is the condition because of this commission problem. A commission politics बंद करूया। आम आदमी पार्टी एक चान्स दिया आनी कमिशन पॉलिटिक्स बंद करपाक आनी कितकोन बंद करपाक जाय तें म्हाका सदां एक न्यू फोर्स आम आदमी पार्टी गेले सगळे न्यू एनर्जी पॉझिटिव्ह थिंकिंग लोकांक मुखार हाडून हे कमिशन पॉलिटिक्साच्या बंद करपाक ट्राय करूया। मडगांवच्या रस्त्याची हालत कितें तुमचे कितें एक्शन घेतले? मडगांव म्हणजे साऊथ गोंय जे आसा, साऊथ गोवा हाचे काळीज। ह्या काळजाची हालत अशी जाला की आज पळोवपाक जायना। एंटायर रस्ते जितले मडगांव तुम्ही आज हांगच्यान मुखार बस स्टँडार वचात, हांगच्यान फाटी म्युन्सिपालिटी कडेन वचात, सगळ्या रस्त्याची परिस्थिती कितें आसा अक्षरशः लोकांक चंद्राचेर फील्स लायक वॉकिंग ऑन द मून। जावं गाडयेची जी लोक कश्टान गाडी घेतात, इतले पयशे इन्वेस्ट करतात गाडयेन, सरकाराक लायफ टायम रोड टॅक्स दितात आनी कसल्या रस्त्या खातीर तो रोड टॅक्स? ह्या रस्त्यार गाडी चलोवपाची लोकांनी हे मेळयले गोंयकारांनी। गेली 10-12 वर्सां सरकार आसा आनी गेली 25 वर्सां हांगचो आमदार आसा। परिस्थिती तुमच्या मुखार आसा। आता तरी प्रत्येकान विचार करचो। खंय तरी PWD अकाउंटेबल जावपाक जाय, खंय तरी कॉन्ट्रॅक्टर अकाउंटेबल जावपाक जाय। त्या कॉन्ट्रॅक्टराचे पेमेंट्स आसा खंय तरी फॉर अ लॉंगर पिरियड होल्ड जावपाक जाय, तितलोच सपोर्ट ताका जावपाक जाय। आनी तेन्नाच जेन्ना ताजो रिस्पॉन्सिबिलिटी करतली, जेन्ना तो अकाउंटेबल आसतलो, जेन्ना ताजो पेमेंट खंय तरी होल्डर आसतलो, तेन्नाच हे रस्ते म्हाका दिसता लॉंगर पिरियडा खातीर, चड टायमा खातीर येतले। नाजाल्यार ज्या भशेचें करप्शन चालू आसा, ज्या भशेचो कारबार आज चालू आसा, तातूंत आमी हाज्यानी बरें आनी कांयच एक्सपेक्ट करपाक शकनात। तुमचे कितें मूव आसतलो? तुम्ही कंप्लेंट गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार।